तितले तर दिया म्हण तुम्ही म्हाका स्पिकरा परस कमी टायम दिता स्पिकरान 24 दिना जाल्यार स्पिकराचो मान दवरून 24 वरांनी पयलीं उलोवया म्हण तुम्ही पणजे मागतले कितें करता तें मातशें राव म्हणटा ताणें म्हाका 24 वरां दिला तूं म्हाका ताजे परस कमी दिता हें कितें आमकांच टार्गेट करप मरे अशें तुमी बी आम्ही जाणून विचारता करता कितें करता तें करता तुमकां मागीर सांगता ज्या हावजान उलोवपाचें आहा तें भायर पयलीं उलोवप हें चूक दॅट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ कंटेम्प्ट नॉट करेक्ट ते जाले ते सगळेच आमदार निषेध करतात अशें केन्ना जालेंच ना प्रोटेस्ट काय सगळें आन्सर दिता तें सोडून आनी कितें उलय तर फाटले असो जो एक इन्सिडंट जाला लास्ट असेंब्लीन त्यांना जे कोण असे फलक कोण दाखयला त्यांनी सर स्वतः माफी मागून मागीर ते प्रकरण मिटलेलें ना तो इशू हांव आतां उलोवपाचो आहा ताजे इशूचेर हांव भायर पयलीं उलोवप सारकें जायना तें उलयतकर तुमचे कडेन हांव सारको बसून उलयता हांवूय म्हजी कितें स्टडी करून आयिल्लो Vijay, how you see the Divya Rani statement that 61% is forest cover? Do you believe in that? 61%. I will, at forest demands, I will give you the exact position of what is on paper and what actually exists. So before that, I will not say it, but I will. I also feel that this is a point worthy of being reacted upon, especially because it comes from the chairperson of the Forest Corporation. I will speak on this during forest demands. त्यांचा टॅक्सी इश्यूचेर कशें जाता टॅक्सी इशूचेर काल सांगला की एअर हॉस्टेसान आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सांगलें की हांव फुडें येना कित्याक टॅक्सी हांगा एप ओ डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर वचना म्हाका प्रश्न पडलो की ह्या एअर हॉस्टेसीन ताका अशें कित्याक दिसालें ना की 4 वर्सां जालीं तुमी एक टॅक्सी पॉलिसी अजून करपाक कित्याक पावले ना हो प्रश्न आहा हे फक्त एसेंब्लीच्या वेळार मातशें उलयतात मातशें कितें करतात आनी मागीर न्हिदूंक वतात गोवा मायल्स आसतना गोवा टॅक्सी कित्याक सोडून गोवा टॅक्सी म्हणटा ती पेपर जर पळयले आनी रिटर्न्स तांणी फायल केले ते पळयले जाल्यार GST फारीक केले जाल्यार इट इज गोईंग इन लॉस सो कित्याक तुमी कित्याक केली दुसरे सायडीन इंडियेची टॅक्सी केल्ली आहा आनी होम मिनिस्टरान ती इनॉग्रेट केल्या ताजें ऑलरेडी काम सुरवात जाल्लें आहा म्हणजे गोवा टू बेळगांव वतलो जाल्यार ती टॅक्सी घेवची पडटा आनी ताणें ऑलरेडी काम स्टार्ट केलां सो कोण करता सो तेणी तांकां कांय खबरूच ना कितें चल्लां तें हांगा सो सरकाराच्या दारां भितर सरकार ना सरकार कोणाच्या दारी भोंवता अशें जाल्लें आहा सरकार पयलें जाग्यार ना ते गल्पाक जो वड चालू आहा तेका लागून गोंयकार सुद्दां थंयसर तुमचे कडेन बीन कोणें उलोवप केल्लें खूब उलयला न्ही हांव काल सांगला मरे तांकां केरला आनी गोंयचे भितर डिफरन्स कितें तो आनी गोंयचे गोंयकार हांचे डायस्पोरा असोसिएशना बरोबर सरकारान तांकां आनी एम्बसी आनी एक हेल्पलायन बेगिनतल्या बेगीन करपाक जाय कांयच करना सरकार आमचे NRI कमिशन नाच ओगी नांवाक आसा दीस इज व्हेरी क्लियर आनी तेंच न्ही हांवें पयर तुका गॅसाचें सांगिल्लें हे रेस्टॉरंटां बंद पडटलीं आतां गोंयांत रेस्टॉरंटां बंद पडटा पळय आयचो एक दीस वतकीर पळयत म्हाका कितें परिस्थिती जाता 20% रेस्टॉरंटां मुंबय बंद पडलीं आयचो इंडिया टुडेची फिगर आयिल्ली आहा गोंयची परिस्थिती बिकट आहा CMन काल एश्युरन्स दिलें ना सगळें सारकें जाता एक महिन्याचो स्टॉक आहा खंय रे 1 म्हयन्याचो स्टॉक आहा चॅक करून पळया तुमी आज मडगांवां फातोर्डा मतदारसंघांत रेस्टॉरंटवाल्यांक सांगल्यार की तुमी डॉमेस्टीक वापरा डॉमेस्टिकाचेर ब्लॅक आहा ब्लॅकान डोमेस्टीक वापरूंक मेळना म्हणून आनी कशें वापरूं येता इलिगल ते वापरूंक तयार ना सो दॅट मिन्स सरकारच तांकां फोर्स करता इलिगॅलिटी करपाक ही परिस्थिती आहा विजय बाब तुम्ही म्हणा सरकार तुमच्या दारी म्हणलं काल दादी सालकर म्हणपाक लागलो कामां करपाक जाय जावपाक जाय जाल्यार आमदाराक सरकाराच्या दारी येवचें पडटा म्हणून काल सांगलें आमदारान सदांच लोकांच्या दारी आसपाक जाय पूण सरकार तुमच्या दारी म्हणून फक्त इलेक्शनाचे पयलींच पयशे कित्याक दिता तें कळना म्हाका सदांच दाराच्या भितर वचात काळजान वचात पावा सरकार लोकांच्या काळजान ना सरकार लोकांक बोटां दाखयता कितें कितें म्हणटा आनी मागीर जेन्ना एडिट येता तेन्ना डायवर्ट करपा खातीर दुसऱ्यांक टार्गेट करता तें सरकाराची परिस्थिती जाल्ली आहा सरकार मोरली उबोच रावंक शकना मोरली कॉलॅप्स जाल्लो
आनी दुसऱ्यांक बोट दाखयता आपूण साल्वार जावपाक. म्हणजे आत्ता एक सीएमान भितर स्कीम लॉन्च केला ग्रह आधाराच्या सीएमान लॉन्च केला की 10 तारखेर तेंच्या बायलांच्या अकाउंटाचेर पयशे येतले म्हणून. सो कितें दिसता तुमकां? 10 तारीख जातली न्ही, 10 तारीख जातली. ही स्कीम कितें, काय लोकांक कितले म्हयने उरपाची हें सगळें पळोवया. खबर नासतना उलोवप न्ही, म्हणजे माहिती काडून उलोवया. आणि सर MLA जो फंड मेळटा तेचेर सर कितें MLA आतां फंड बीन काय नाही, सगळो फंड सीएमाक येता. आमी काल मागला आमी की MLAचो फंड तूं फक्त एग्रीकल्चराक मोडपाक दिया, नो अदर पर्पज, फक्त एग्रीकल्चर. ते कम्युनिटी फार्मींग आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जे म्हणटा कम्युनिटी फार्मींग करपाकूच आमकां दिया म्हणून सरकारान हयशे म्हणिल्ले आहा. आतां पळोवया कितले जातले. इजी ना ते. 100 कोटी एक हेका मेळटले म्हणून सांगता. 100 कोटी कितें मतदारसंघात 100 कोटी 2 दिसांक वतले तुजे. तूं सिवरेज काम एक कामूच 100 कोटीचें आसता, पूण 100 कोटी जाले म्हणून तशें जायना तें. सी इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स कॅनॉट बी कावंटेड इन दी. तशें जाल्यार मिराबाग 400 कोटी कित्याक 100 कोटीच मोडा मरे बंधाऱ्याक. हां 400 कोटी कित्याक मोडटात? 4 पटीन चड कित्याक थंय? कळ्ळें तुका? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.